असले ते भ्याड हल्ल्याचो आमी बी निशेध करता आणि हांव ताजे 2-3 व्हिडिओ पळयतालो आनी तातूंत भितर अशें आसा की ताणें कोण ते बेलाच्या वेळाचेर ताका बीन ताणें उलयतना तेय बीन आनी पुलीस योग्य ती कारवाई बेगींतल्यान बेगीन करतली. मुख्यमंत्र्यांनी सगळे आदेशूय दिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर STPFन सांगिल्लें आसा थंयच्यान खंयच्यानी कोणूय आसतलो तो केदोय व्हडलो कल्प्रेट आसतलो तो आसा तो सुटूंक पावना ताका रोखड्याचे रोखडे ताब्यान घेतलो गेलो वतलो. गोंयान कांय एक्टिविस्ट आसा ते सोशल एक्टिविस्ट स्वताक म्हणटा सेल्फ डिक्लेअर्ड पण तो आपली पातळी सोडून बीन खंयचे कोणाचेरय कमेंट करता पर्सनल लेवलाचेर अटॅक्स करता सो हेचे एक रिएक्शन म्हणून हो अटॅक जाला अशें दिसता तुमकां? ह्या संदर्भात सध्या तरी हांव कांयच सांगूं शकना कारण ताजेर पोलीस तपास करता. पोलीस जेन्ना तपास जातलो तेन्ना योग्य ते मागीर ते ताजो फाटलें कारण कितें आसा तें कळटलें. तुर्तास पयलींच कितें ताजेर कमेंट करप हेंय बरोबर जावचें ना. पण सामाजीक कार्यकर्ते अशें आउट ऑफ द वे वचून पर्सनल टिका बिका करता आनी आपली पातळी सोडून बीन व्हिडिओ काडटा हें योग्य दिसता तुमकां? ते योग्य न्हीच, ते बरोबर न्ही. कारण सगळी कडेन भान दवरपाक जाय आसता, विरोध सुद्दां आसपाक जाय जाल्यार ताका सुद्दां एक वेवस्था आसा. विरोध करपाक सुद्दां एक तरेचे सिस्टम त्या सिस्टम त्या वेवस्थेंतल्यान करप आसता. लॉ अँड ऑर्डर ढासळ्ळे अशी काहीतरी हें दिसता कारण रिसंटली जे कितें इन्सिडंट जाता ते जर पळयले जायत जाल्यार खंय लॉ अँड ऑर्डर सारकी ना काय कितें अशें पिक्चर कंटिन्यू एका बरोबर जालें कंटिन्यू अटॅक जाता. मुल्लार जालो मागीर आयचो जालो अशे जे अटॅक जातात ते जर अटॅक पळयले जायत न्ही जाल्यार इट इज रादर सिरियस हें दिसता. कन्सर्न आसा तातूंत भितर पोलीस आनी सरकार तातूंत योग्य ते भुमिका घेतात कारण ते तपास सोदून काडप आसता. त्याच बरोबर आतां कशें जालां आतां प्रत्येक जाण जे आसात ते लोकां कडेन म्हणजे हांव ताजे कडेन उलोवप म्हळ्यार ते प्रत्येक गजाल समज जावचें ना पण आयज उठसूट वायलन्स आसा तो आमचे भितरूच वाडपाक लागिल्लो आसा. म्हणजे मित्रा भितर फॅमिली भितर आनी कित्या भितर एक खंय तरी समाजाचे विचारधारा आसा ती बदलोवपाची ती तितलीच गरज आसा आनी ती आतां हळू उजावंक लागला. म्हणजे हांव तातूंत भितर म्हणपाक शकना पयलींचे लोक पाशेच काडटाले आतां कितें जालां म्हणून कोणाक खबर. भंय दिसता कोणाचो भंय ना सरकाराचो तो कोणाचो असो भंय न्ही. तशें घरांनी भितर आवय बापायचो खंय तरी भंय आसता तशें जाल्यार म्हणजे फक्त सरकाराचोच भंय आसा आनी घरान कोण हें ना तर आई वडील ना भाव भयण नासता कोण तरी व्हडलो तो मनशान फक्त सरकाराचोच भंय घेवपाचो पण आपल्या फॅमिलीचो आपल्या घराचो तेय विचार करपाक जाय न्ही. तशें आसता म्हणटकीर शेवटी विचार करतना अशें जाय ती ग्रोन अप कसो जाला ताजो विचारसरणी कशी आसा तशी आसा आनी म्हणून म्हणटा की ह्या सगळ्या हातूंत भितर आतां कित्याक उलोवप हेंय समज जावचें ना. पुलीस आपली योग्य ती भुमिका घेता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.